नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कासरवाणे दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात चलयेक आयलें मरण। 24 वरां भितर दुसरो अपघात। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पोरण्या गोंय ते दिवजा सर्कला मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस दवरतले बंद। राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान घुवणायतले येरादारी। साकोर्डेकारांक शुद्ध उदक दिवपाक पंचायत अपयशी। थळाव्यांनी केली स्वखर्चान उदकाची सोय। 24 वरां भितर उदकाची सोय केली ना जाल्यार पंचायतीचेर घागर मोर्चा। थळाव्यांची शिटकावणी। बेकायदेशीर बांदकामां सील करपाच्या आदेशात जावची ना सुदारणा। कायदेशीर परवाने आसल्यारूच सील काडपा खातीर करात अर्ज। खंडपीठाचो निर्देश। एसटी समाजाचे गाराणे गृहमंत्र्याच्या घालतलो कानार। श्रीपाद नायकाचे आश्वासन। तरीकूय उपोशण दवरतले चालूच। एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांचो निश्चय। आणि कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे सोबितीकरण। मात तिकेट काउंटराचेर ना डिजिटल पेमेंट सिस्टम। थारावीक वेळातूच तिकेट विक्री। आणि आता खबरो विस्तारात। बुधवारा सकाळी पेडण्या कासरवर्णे वाठारात दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। दोनूय दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची चली आगताक सोंपली जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच। मंगळारा धारगळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सिंधुदुर्गांतल्या एकल्याक मरण आयिल्लें। आतां 24 वरां भितर दुसरो अपघात। बुधवारा सकाळी कासारवर्णे वाठारात दोन दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर। ह्या भिरांकूळ अपघातात एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची सुजाता सातार्डेकर ह्या चलयेक आगताक मरण आयलें जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी हरमलचो फैजर फ्रांसीस मास्करेनेस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। ही मुलगी सुजाता सुरेश सातार्डेकर गरीब घराण्यातली मुलगी मोपा एअरपोर्ट कामाला असते तिथं। रात्री नाईट ड्युटी करून ती आज घरी चालली होती, पण अकस्मात म्हणजे काय जे घडलं आहे ते एकदमच सगळंच विस्मय टाकणारं आहे। खरं तर ओव्हरटेक करण्याच्या नादात असेल किंवा काय, पण त्या रस्त्याचा पण विषय बघितला तर रस्ता पण तेवढाच तिथं खराब आहे आणि वाहनांची वर्दळ पण एवढी आहे या रस्त्याला। त्यामुळे एका नाहक मुलीला आज आपला जीव गमवावा लागला। या हायवेमुळे काल आपण बघितलंच आहे, काल पण मेन हायवे नॅशनल हायवेलाच काल असाच एका युवकाने आपला जीव गमावला होता। त्यामुळे खरं तर हे माझी एवढीच विनंती आहे की काहीतरी त्या ह्याच्यामध्ये त्या रस्त्यासंदर्भात शासनाने कुठेतरी गांभीर्याने याबाबत लक्ष द्यावं, जेणेकरून हे नाहक जे जीव गमावता येतात। कासारवांडे ती खूप दुर्दैवी आणि खूप वायटाची गोष्ट आसा आणि हेका चड करून आमचो सरकार जबाबदार आसा। कारण काय तर थंय न्हू एक खड्डो पडलो आसलो आणि त्या खड्ड्याक जो ओवरटेक करीत आसले तेन्ना ओवरटेक करतना मातसो खंय तरी झिगझाग जाला आणि तो भुरगोय आमचो आसा पुरतोच आसा। ताका लागून म्हाका अशी गोश्ट ही घडटा न्हू। पयर काल सुक्या कोणा एक्सिडंट जालो ही असोच जाल्लो आसा। तर म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी हेचेर बरें गंभीर लक्ष दिवचो, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवपाचो। राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यातल्या ह्या हमरस्त्याचेर जायते फावटी अपघात जाता आणि जायत्या जाणांचो बळी गेल्लो आसा। कालच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक दुचाकी महाराष्ट्रातलो ताका अपघात जावन तो ठार जाला। त्याच्या उपरांत आयज सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कामाक वचपी महाराष्ट्रातली एक चली MH07AT1150 ह्या गाडयेंतल्यान ती कासारवाणे वाठारान वयताली आणि सकाळी दुसऱ्या एका गाडयेक दुचाकी गाडयेचेर धडक दिवन कदाचित लोक थंय पळयताले सांगताले की ह्या चलयेन ओवरटेक केली आणि त्या दुसऱ्या एका
दुचाकीचेर धडक दिली आणि चलयेची त्या गाडयेचेर इतली जबरदस्त धडक आशिल्ली. चलयेन हेल्मेट घातलेले तरी लेगीत अपघात जावन ती जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. जायत्या वाठारांत जायत्या वेळार अपघात जातात. काही नागरीक युवक किंवा जे वाहन चालक असतात ते वाहन चालक जे वाहतुकीचे नियम असतात ते नियम पाळिनात. कांय जण जर आमी पळयले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर किंवा खंयच्याय रस्त्याचेर पळयले जाल्यार हेल्मेटय घालिनत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कासारवर्णेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. रायबंदरा वाठारात स्मार्ट सिटीच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाता. ताका लागून पोरण्या गोंय ते दिवजा सर्कल मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस बंद उरतले. ह्या काळात ह्या रस्त्या वयल्यान जावपी येरादारी जी आसा ती राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान घुवणायतले. पणजे शहराचे स्मार्ट सिटीचे काम नेटान चालू आसा आणि ह्याच धर्तेचेर हे स्मार्ट सिटी कामाची जी तयारी जी आसा ह्या तयारीचे बद्दल एक इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन येयलेली आसा. ती इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दिता. जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या अंतर्गत काही रोड ब्लॉक केले वयता कामा खातीर आणि वाहतूक डायवर्ट केली वयता. तर तीच इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन पाविल्ली आसा. ते म्हटल्यार 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान ह्या मजगती 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी जो रायबंदरसून रोड येता हो रोड जो आसा हो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद केलो वतलो. आणि त्याची जी कामाची जी प्रक्रिया ती 4 फेजीन कंप्लीट जातली. ते 4 फेज खंयचे आणि खंयच्या पॉयंटा वरसून खंयच्या पॉयंटा पर्यंत ते 4 फेज आसतले याची माहिती हांव तुमकां दिता. विठ्ठल मंदिर पानवेल हांगा जे विठ्ठल मंदिर आसा थंयसून अमूल शॉप फोंडवे ह्या जागे वयले जे रोड आसा तो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या टायमार बंद आसतलो. 50 दीस हो रोड बंद आसतलो. त्याच्या उपरांत अमूल शॉप म्हणजे फोंडवे हांगासर जे शॉप आसा थंयसून अजुदा चर्च जंक्शन हो जो रोड आसा ह्या रोडाचें काम जातलें आणि तो रोड 12 मार्च ते 15 एप्रिल पर्यंत बंद आसतलो. त्याच्या फुडली ती 3rd फेज जी आसा ती अजुदा चर्च जंक्शन ते रायबंदर पाटो सर्कल ह्या मजगती जो रोड आसा हो 26 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान बंद आसतलो. तर स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसतले. आणि 4थी फेज ह्या कामाची 4थी फेज जी आसा ती रायबंदर पाटो सर्कल ते चिंबर जंक्शन ह्या जाग्यार 6 मार्च ते 30 एप्रिल अशी ही 4 फेज आसा. आणि ह्या 4 फेजीन हो रोड बंद आसतलो. ह्या दरम्यान जी पुराय ट्राफिक जी आसतली जी फोंड्यासून येता फोंड्यासून पणजे कामाक येवपी लोक जे आसतले जावं सांखळे माशेलान रावपी लोक जे ओल्ड गोव्यासून पणजे येतात त्या लोकांची जी ट्राफिक जी आसा ती नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लॅटो वरसून त्या थंयसून डायवर्ट केली वतली. सो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी रायबंदरासून जो रोड येता तो रोड जो आसा तो बंद आसा वाहतुकी खातीर. कारण स्मार्ट सिटीचे काम चालू जावपाचे आसा आणि ही सगळी ट्राफिक जी आसा ती जो न्यू हायवे बायपास हायवे जो नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लॅटो वरसून थंयसून डायवर्ट केलेली आसा. तशेंच चोडणासून फेरेंसून जे लोक येता पणजेन कामाक त्यांनी परवरेच्यान मेन हायवेच्यान येवचे थंयसून ट्राफिक डायवर्ट केली वयची. कारण चोडण्याची फेरी जी आसा त्या फेरीसून येयल्या उपरांत सुद्दां जो रोड आसा तो रोड बंद केलो वतलो. 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान ओल्ड गोवा ते पणजे ह्या जाग्यार येवपी जो रोड आसा वो वाहतुकी खातीर बंद आसा. आणि ही नोटिफिकेशन स्मार्ट सिटी कडसून जारी केलेले आसा ते आमी तुमच्या फुड्यान हाडले. गोमंतक खातीर विनायक सामंत. साकोर्डेची रगाडा न्हंय प्रदूशीत जाल्या. सध्या पंचायत थळाव्यांक शुद्ध उदक दिवपाक अपयशी थारिल्ल्यान थळाव्यांनी स्वखर्चान उदकाची सोय केली. PWDच्या अभियंत्यान केल्ल्या विधानाचो थळाव्यांनी निशेध केलो. फुडल्या 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर आनी PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. फाटल्या सुमार 20 दिसांसावन साकोर्डा वाठारांत रगाडा न्हंयचो विशय बरोच गाजता. रगाडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान न्हंय प्रदूशीत जाल्या. ह्या विशया वयल्यान आफयल्ल्या खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. ते उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचें उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें म्हटिल्ले. पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान हें उदक पिवपा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें म्हटिल्ल्यान लोक बरेच चाळवयल्ले. अभियंत्याच्या ह्या विधानाचो थळाव्यांनी निशेध केलो.
सध्या पंचायत थळाव्यांक पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची पुरवण करपाक अपेशी थारिल्ल्यान साकोटेच्या थळाव्यांनी स्वखर्चान टँकराची सोय करून लोकांक उदकाची पुरवण केली आनी फुडल्या 24 वरां भितर जर शुद्ध उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर आनी PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. साकोटा ग्रामसभा जाल्ली, आमची स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाल्ली. काल आमचे एक प्रेस रिकॉर्डिंग जाल्लें. आमचे तितून आमी म्हटलेलें की बाबा आमकां उदकाची पिण्याच्या पाण्याची सोय करची म्हणून गव्हर्मेंटान. आतां आमी 16 फेब्रुवारीच्यान कंप्लेन दिता, तक्रार दिता, आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ल्या. काल आमी डिमांड केलो की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटाचे टँकरचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून. आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयिल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करतले म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ तितून आमचो गिरीश नाडकणी, विपिन नायक, हेमंत नायक आणि निलेश मापारी ह्या चौगांनी मेळून एक सध्या टँकरचो प्रबंध केला आणि स्वताच्या स्वखर्चांनी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची थारायिल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे. सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे PWD ऑफिस आसा. PWD ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा आनी तेणें अजून पर्यंत तेंच उदक सप्लाय करपाचो थारायिल्ल्यान आमी तेजेर निशेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता जर आमकां विदीन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे कोळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच PWDच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली आसा. देव बरें. तुमकां सध्या खबर आसतलें की रगाडा नदीचें प्रकरण कशें गाजता तें. रगाडा नदीचें उदक सध्या पोल्यूट जाल्लें आसा आनी साकोट्या लोकांक पिवपा खातीर उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी आमी पंचायत मंडळा कडेन सातत्यान हेजी तक्रार करीत आसा की आमकां पिवपाचें उदक दिया अशें म्हणून. पूण पंचायत मंडळ हितून सामकें अपयशी ठरलेलें आसा आनी ह्या हितून आमी साकोटेचे नागरीक जे वेलविशर आसा तेंच्यांनी स्वखर्चान आमी सध्या आयच्यान टँकर चालू केल्ली आसा लोकांक पिवपा खातीर. सो हांव आनिकूय अशे साकोटेचे वेलविशर आसा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें येवन मदत करची, कारण आमकां पंचायती कडल्यान सपोर्ट ना ह्या उदका खातीर आनी प्लस जे PWDचे इंजिनियर आसात तेंचोय सपोर्ट ना आमकां, कारण ते म्हणटा अजुनूय कितें रिपोर्ट येयल्लो उदकाचो की उदक पिवपाचें ना म्हणून. ते म्हणटा की उदक बरें आसा आनी आनीक परत सॅम्पल काडुया. सॅम्पल परत काडून साध्य कितें जावपाचें आसा की आनिकूय तांकां टायम जाय काय हें उदक दिवपाक लोकांक आनी हें उदक अजुनूय त्याच तरेन लोकांनी पिवपाचें आनी 8 दिसांनी सॅम्पल येयसर लोकांनी पिवपाचें काय असो आमकां प्रश्न पडलेलो आसा. आनी हांव मिडियाचे आभार मानता काय मिडियान आमकां खूब हेल्प केलो आनी मिडियाच्या तर्फे सगळ्या गोंयभर हें कळलेलो आसा की म्हादयचे नदी रगाडाचे नदी पोल्यूट जाल्ली आसा अशें म्हणून हांव मागता आनी गव्हर्मेंटाकूय मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन आमकां साकोट्या लोकांक प्युरिफायड उदक पिवपाक दिवचें अशें म्हणून हांव मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकार. अणजूण दर्यादेगेवयल्या नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रांतल्या 175 वेवसायीक बांदकामांक थकाय दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. जांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसात तांणीच सील काडपा खातीर खंडपीठात अर्ज करचे असो निर्देशूय उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा. दर्यादेगेवयली 175 बांदकामां सील करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ह्या आस्थापनांच्या धन्यांनी अर्ज करून आदेशात सुदारणा करपाची मागणी केल्ली. there will not be a ceiling of those residential houses whichever are there. As far as commercial houses or structures are concerned, they have said that those who have permissions from the Panchayat or TCP should approach the High Court and the High Court will consider positively their cases. As far as those people who do not have these licenses from the Panchayat and the TCP, they should approach the Panchayat and the TCP, obtain the permission and come to the High Court for de-sealing. In the meanwhile, they have said that whichever are not falling in the category of residential areas or residential structures, they will be sealed and the compliance report will be filed in the next week.
एसटी समाजाची मागणी योग्यच आसा। एसटी समाजाक आरक्षण मेळप आनी आरक्षण मेळोवन दिवपाक मातसो कळाव जालो खरो, पूण सरकार तांकां तांच्या हक्का पासून पयस दवरचें ना। ह्या विशीं आपूण गृहमंत्री अमित शाह कडेन फोनाचेर चर्चा करतलो अशें आश्वासन खासदार श्रीपाद नायक हाणें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांक दिलें। खासदार श्रीपाद नायक हांणी एसटी समाजाचे गाराणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या कानार घालता म्हणून सांगला खरें, पूण मागणी मान्य जायना तो मेरेन उपोषण चालूच दवरपाचो निश्चय एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केला। नोटिफिकेशन इलेक्शनाचे नोटिफिकेशन आमचे नोटिफिकेशन येवंक जाय एसटी समाजाक केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या फावटीन हांव स्वता तांचे बरोबर ते बेगिना बेगीन कर म्हणून हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा। परत काल आमी चीफ मिनिस्टर हितून गेल्या होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली। होम मिनिस्टरान तांचें जें कितें म्हणणें तें रिक्वेस्ट केलें की बेगिना बेगीन हें करात, कारण उशीर जाली ही गोष्ट खरी, इतले हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली, पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला। त्याचें कारण हांव तुमकां सांगूं शकना, परंतु तांची जी मागणी आहा ती रास्त आसा ती जावंक जाय। फक्त इतलोच फरक आसा, सरकारान हय म्हणलां, ना म्हणपाचो प्रश्न ना, पण बेगीन करप हें तांचें म्हणणें आसा। सरकार म्हणटा मातशें कदाचित फाटीं फुडें जातलें, उशीर जातलो, इतलोच सगळो फरक आसा। पण ताणें म्हणले प्रमाणे तांचें जें कितें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या CPMच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक हांव रिक्वेस्ट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केला खरें, मात कला अकादमी डिजिटलायज केन्ना जातली काय म्हणून हो प्रश्न पडला कला अकादमीत तिकिटां काडून कार्यावळी पळोवप्यांक। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। फाटले वर्सभर ही कला अकादमी सामकी गाजता ती तिचेर कोट्यांनी रुपया मोडून केल्ल्या नूतनीकरणाक लागून, मात तो वेगळो विशय। आता आमी एका वेगळ्याच विशयाचेर उलयता, हो कला अकादमीचो तिकेट काउंटर। कला अकादमी सुरू जायत सावन ते आतां मेरेन हे तिकेट काउंटराचेर नाटकां, तियात्रां आनी हेर कार्यावळींच्यो तिकेटी मेळटात। सकाळी 10 ते दनपारां 12:15, सांजे 4 ते 6 वरां असो। सध्याचे युग हे डिजिटल, काळा प्रमाणे बदलपाची गरज आसा अशें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगता। मोदी आयिल्ल्याक प्लास्टीक मनीचो वापर बरोच वाडला अशें आसतना कला अकादमीचे हे तिकेट काउंटराचेर गुगल पे, फोन पे वा कार्डाचो पर्याय आजून कित्याक आयलो ना असो प्रश्न सगळ्यांक पडला। आता ही जाणटी बायल जावन आसा वृंदा कांबळे। कला अकादमीन जी नाटकां, तियात्रां जातात तांच्यो तिकेटी कला अकादमी वतीन ती विकता। हे कामा खातीर तिका कला अकादमी सामकें उणें मानधन दिता। डायरेक्ट म्हाका ऑफिसान कॅशूच भरपाची, ऑफिस घेता पण म्हाका तिकेटीन घेवंक मेळना। तुमी तिकेट्स घेयना? हांव फक्त तिकेटीन म्हाका कॅशूच घेवची पडटा आनी ती म्हाका ऑफिसान कॅशूच भरची पडटा। ते गुगल पे तेंच्यांनी करूं येता, कित्याक जे पार्टी हाडटा न्ही तेंकां करूं येता, तेंचे कडेन आसा गुगल पे, तेंच्यांनी घेवं येता। हांव घेयना, हांव फक्त कॅशूच कॅशूच घेता पयलीं पासून। गुगल पे ना, गुगल पे केन्ना घेवंक ना। फक्त हे दुसरे कोण हाडटात न्ही ती भायले शो ते गुगल पे घेता, कित्याक सांग तेंचे कडेन तशें आसा न्ही, तेंकां घेवंक मेळटा, तेंच्यांनी डायरेक्ट घेवं येता आनी हांव तेंकां सांगता तेंचो नंबर, तेंच्यांनी घेवं येता। तिकेट मागीर ते विकतात, ते दितात, कित्याक तेंचे कडेन तिकेटी आसता। सकाळीं 10 ते 12, 12:15 पर्यंत आसता आनी सांजचे 4 ते 6। तेच्या नंतर तियात्र बी कितें नाटक असलें जाल्यार कंटिन्यूस 8, 8:30 पर्यंत आसता। आयज आमी आसात कला अकॅडमी गोवा हांगासर आनी कोट्यांनी पयशे मोडून कला अकॅडमीचे आतांच रिनोवेशन जालां आनी आतां कला अकॅडमीन वेगवेगळे प्रोग्राम्स, वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां, वेगवेगळे इव्हेंट्स हांगासर जातात। जाल्यार लोकांची एक तक्रार आशिल्ली की कला अकॅडमीचो जो काउंटर आसा त्या काउंटराचेर डिजिटल पेमेंट करिनात। जाल्यार आमी हांगासर आयली, ह्या लोकां कडेन उलोवन हांगासरले जे काउंटरार लोक आसा तांचे कडेन सुद्दां उलयली जाल्यार तांचें मत अशें आसा की आमी पयलीं साकूनच डिजिटल पेमेंट करिना, आमी कॅशूच पयशे घेता। जाल्यार लोकांचे एक मागणी आसा की सरकार म्हणटा की डिजिटल इंडिया करतलो आनी प्रत्येक कडेन आमी समज जर वचत जाल्यार डिजिटल पेमेंट हो सगळेच कडेन आसता, जाल्यार तसोच डिजिटल पेमेंट कला अकॅडमीच्या काउंटराचेर सुद्दां आसचो अशी लोकांची मागणी आसा। त्याच प्रमाणे लोकांची आनी एक तक्रार आसा ती म्हटल्यार हो जो काउंटर आसा तो 12 मेरेनूच हांगासर 12 ते 12:15 मेरेनूच आसता
सकाळची 10 ती 12:15 मेरेन कावंटर ओपन आसता. ताचे उपरांत समज जर येत जाल्यार तांकां टिकेट्स काडपाक मेळना. ताचे उपरांत सांजची 4 ते 6 मेरेन हो कावंटर ओपन आसता. जाल्यार लोकांची एक मागणी आसा की आमकां समज जर आमी थोडो जरी लेट येत जाल्यार आमकां हांगासर दुसरे दिसा येवन टिकेट काडची पडटा. तो सुद्दां टायमींग थोडो चेंज करचो, डिजिटल पेमेंट कला अकॅडमीन करचो अशी लोकांची मागणी आसा. बेगिनाच बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष दिवन कला अकॅडमीन सुद्दां डिजिटल पेमेंट करचे. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. सोशल मिडियाचेर कंटेंट क्रिएट करप्यांनी चडांत चड कंटेंट जे आसा ते कोंकणींतल्यान तयार करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. मुखेलमंत्र्यान बुधवारा कंटेंट क्रिएटरांक कंत्राट पत्रां भेटयलीं. तशेंच सोशल मिडियाचो वापर बरे तरेन केलो जाल्यार ताचो फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलें. आनी विशेश करून आमी म्हणटा की सोशल मिडियांतलो फक्त आमी एकदां पळयता की आयचे यंग तरणाटे ताका बरी बाजू तेजी पळयत ना. सोशल मिडियांतली दुसरी बाजूच पळयली वता. सोशल मिडियांतलो म्हणजे तेजे सायड इफेक्ट जाका आमी म्हणटा इन शॉर्ट, ते सायड इफेक्ट्सूच पेरंट्स पळयतात. पेरंट्स पळयता म्हणटा पेक्षा चडशे यंग चॅप हे त्या सायड इफेक्टांनीच गुंतलेले आसात. तातूंतल्यान आमी भायर सरून तेजे बरे प्रॉस्पेक्ट्स जर लोकांक दाखोवपाक शकले, ताजो बरो यूज जर दाखोवपाक शकलो जाल्यार म्हाका दिसता ताजो खूब बरो फायदो जातलो. हांव इतकेंच सांगतलो की म्हाका खूब कमी वेळ मेळटा सोशल मिडिया पळोवपा खातीर. म्हणजे फेसबूक आसत, ट्विटर आसत किंवा बाकीचे सगळ्या हेतूंतल्यान खूब कमी वेळ. माय टीम इज हँडलिंग, बट तितून बरें कितें आसा तें म्हाका सदोदीत म्हजी टीम दाखयता. बट खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कंटेंट क्रिएशन हे लोकल लँग्वेजींतल्यानय जावचें. आमी आमची लँग्वेज जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार तातूंतल्यानय कंटेंट क्रिएशन जावपाची गरज आसा. आय एम प्रोमोटींग द कोंकणी एवरीवेर हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण आमी स्टाफ सिलेक्शनांत तर कोंकणी मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाक सुरवात केला. कारण भुरगीं तेन्नाच कोंकणी वाचपाक सुरवात करतली कारण ते सोशल मिडियाचेर येवपाक लागतले तेन्ना. कारण आमी पळयता की मराठींतल्यान खूब बरे पोस्ट पळोवपाक मेळटा, हिंदींतल्यान पोस्ट पळोवपाक मेळटा, इंग्लिशींतल्यान तर ऑफकोर्स ऑल पोस्ट मॅक्झिमम पोस्ट इज इन इंग्लीश म्हणटा तशें 90% इन इंग्लीश, 20% 10 to 20% इन दीस 2 लँग्वेजीस. बट आमी बींग अ गोवन म्हाका दिसता तातूंतल्यान कंटेंट बाकीचे सगळे तुमी कोंकणींतल्यान दिसता. म्हणजे हालीं तर हांव 1-2-3 पोस्ट पळयतालो की ते कोंकणींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन क्रिएशन्स वेगवेगळी क्रिएटिविटी केले. बट तातूंतल्यानय अपेक्षा आसा की आमी खूब चड लोकां पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार ताजी गरज आसा आनी तुमी ते सगळे करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांची खासदार श्रीपाद नायकान भेट घेतली. केंद्राच्या भेटीगाठींक लागून तुमकां मेळपाक शक्य जावंक नाशिल्ल्याचें श्रीपाद नायकान कर्मचाऱ्यांक सांगलें. मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन तुमच्यो मागण्यो पुराय करपाचे यत्न करतलो अशें उतर खासदार श्रीपाद नायकान दिलां. तुमच्या मागण्यो ज्यो आसात त्या मागण्यांची आमची सहानुभूती निश्चितपणे आसा. पहिली गोष्ट येता की खूब दीस जाले, 19 दीस जाले, मदीं 29 दीस जाले मदीं येवंक जाय आशिल्लो, परंतु आयलो जाल्यार एक दीस आयलो परत दिल्ली, त्यामुळे तुमकां बेगीन मेळूंक पावलो ना. परंतु तुमच्या युनियनान, तुमच्या लिडरांनी, तुम्ही सगळ्यांनी जो कितें कन्स्ट्रक्टीव एप्रोच दवरला, म्हणजे कदम उरली जाल्यार आमी उरतले ही भावना जी खूब म्हत्वाची आणि ती थंय तुमी निश्चितपणे दवरले आसा. म्हणून तुमचे ज्यो रास्त मागण्यो आसा त्यो गव्हर्मेंटान बेगीन स्विकारूंक जायो अशें म्हाका दिसता. तातूंत कांय ना, कारण उलयल्ले आसा त्यो नव्यो मागण्यो न्ही. मडगांव नावेली महामार्गाचेर लायिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचे जायरात तक्ते बेगोबेग काडचे. ह्या तक्त्यांक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशें समाज वावुरपी दिनेश काकोडकराचें म्हणणें आसा. ही गजाल नगरसेवकाच्या नजरेक हाडपाचो यत्न केला. त्या वेळार ताणें सांगलें की थेट आमदाराक वचून कळीत करचें. देखून 8 दिसां भितून जायरात तक्ते काडपाची विनवणी दिनेश काकोडकरान केल्या. हो नावेली हायवेचेर एक प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्लो आसा. डिवायडरा भितर जे लायटीचे स्ट्रीट लायटीचे पोल आसा न्ही तांकां कटआउट लायिल्ले आसा. कोण टॉपकोलान लायल्या, कोण आनी मुखार तेच्या आनी लायल्या. आनी हे टॉपकोला जे लायल्या न्ही ते हायवे ऑथॉरिटीचे परमिशन घेतला आनी ते कितले हायटीचेर लावपाचे एक ताका सर्टन हें आसता हायट लेवल. ही तेंच्यानी 5 फुटाचेरच लायल्या. काल एक बस गेली आनी कोणाला हात बसी भायर ठप्प ते बोर्डा आपटून ते हे जाले. मुखार मारल्या थोडे नावेली वयता मुखार मारल्या ते आनी केन्ना लायले 4-5 वर्सां जाली. ते सगळे स्क्रॅप जावन तेंची सामकी गव्हर्मेंट ते सगळे सकयल पडल्यात.
काल एकल्या दोळ्या वचपाचो मागीर हांवें कडल्यान तो सारको केलो म्हणून म्हाका ते हे मिडियाक आपूण सांगचें पडलें हे हायवे ऑथॉरिटी तेजो पयसो घेता तेजे आमकां रेव्हेन्यू येता मागीर ते आमचे सगळे केबलवाल्याक तेंच्यांनी सगळे केबल थंय हे करून दवरल्यात व्हेरी ट्रॅजेडी एक जर ट्रॅजेडी जाली जाल्यार आनी मागीर ते काडून पाहिजे ना तांकां खंय तरी प्रोविजन करपाचें हे सायनबोर्ड लावपाक प्लस हा डिवायडर आहा तो 1 फुटाचो आनी ते भायर सरल्याच्या 3 फूट म्हणजे हे सायडीक 1.5 इंच ते सायडीक 1.5 फूट भायर सरल्यात ते ऑब्वियसली कोणाचे लागतले हे तांकां कळना ते इंजिनियर कोण लायता ते फाल्यांचे 8 दिसां भितर ते काडचे नाजाल्यार हांव म्हाज्या हातीन काडटलें ते कित्याक आमकां जनरल पब्लिकाक त्रास हे मिनिस्टरांक त्रास जायनात काल तशें सेवेज प्लांटा कडेन टँकर दोन थंय एक्सिडेंट जावन कोणाक एक्सिडेंट हात मोडलो दिस इज नॉनसेन्स तुम्ही खंयचे दुसरे वटेन पयशे जोडा असले हायवे ऑथॉरिटीचेर असले दवरून आमचे जिवा धोको दवरून आमी चलपाचे काल तुमी हात वयर काडटाले मागीर 2 लाख 1.5 लाख दिवन फायदो ना हे मातशें हेजेर घेवन इनिशिएटीव घेवन ताबडतोब काडपा लावपाचें तांकां ऑथॉरिटीक कोण लायल्या तेंच्यांनी तेजे कांयच फायदो ना तुम्ही कोणा सांगले हांगचे लोकल कावन्सिलर आसता लोकल कावन्सिलर कोणूच अटेंड जायना हांवें मडगांवचे कोणाकच जाल्यार कोण म्हणटा आपल्या लग्न तो MLA सांग म्हणटा ते हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV